2017 ही पाणबुडी लॉन्च केल्ली तेन्नाच्यान तिची चाचणी सुरू आशिल्ली। ही पाणबुडी आयज सेवेत दाखल जाल्या। INS अरिहंताची ही अपग्रेडेड आवृत्ती जावन आसा। विशाखापट्टणम हांगाच्या भारतीय नौदळाच्या जहाज बांधणी केंद्रात ती बांधल्या। अरिहंत प्रमाणूच अरिघाट लेगीत 750 किलोमीटराचो मारो करपी K-15 मिसायलांनी सुसज्ज आसा। हे पाणबुडयेचें वजन 6000 टन जावन आसा। भारतान आण्विक मिसायलांनी सुसज्ज आशिल्ल्यो 3 पाणबुडयो तयार केल्यात। हातूंतली अरिहंत ह्या नादीत सेवेत दाखल जाल्या। अरिघाट आयज कमिशन जाल्या आनी तिसरे S3 ची चाचणी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।